पणजे मळ्यांतल्या नेपाळ्यांनी मेळून सुलभ शौचालयाच्या कॅरटेकराक बडयलो। ताचे तकलेक हाताक बरोच मार लागला। मळ्यांत खंय हे नेपाळी बेकायदेशीर खोपी बांदून रावतात। थंयच्या लोकांक उपद्रव। सुलभ शौचालया कडेन पियोंक बशिल्ले कडेन तांकां थंयच्यान उठा म्हूण सांगले म्हूण तांणी खंय कॅरटेकराक बडयलो। पुलिसांनी नेपाळ्यांक भितर वडयल्यात। टॉयलेट में ड्यूटी करता हूँ, केयरटेकर हूँ। वो लोग आके इधर लफड़ा करते हैं, बैठ के दारू वारू पीते हैं। उसको ये साहब ने मना किया है तो इधर से जाके उधर बैठता है। उधर बैठ के वो लोग पीने लगा। हम लोग किचन में खाना बना रहा था। उसके बाद गया, उसको मना किया कि भाई इधर आवाज़ मत कर, नहीं तो 100 नंबर डायल करेगा। तो उसने मेरे को गर्दन पकड़ के ऐसे ऐसे दीवार में ऐसा कर दिया और दरवाज़ा तोड़ दिया। बोला जिसको बोलना है तुम बोल। यानी 10 दिन से लोग नौटंकी कर रहे हैं। लोग नेपाल का है। एक रूम में कम से कम 10-12 आदमी रहता है। थंयचे लोक सांगता ते प्रमाण हे नेपाळी खंय थंय बेकायदेशीर खोपी बांदून रावतात। मुख्यमंत्र्याक पसून सांगून जालें तांकां थंयच्यान हालोवचें म्हूण लोक मागतात। हांगासर जायते नेपाली बसतात। तेंचे हांव नको डिटेल आसता, गव्हर्मेंटाकडून पुलिशेन आसता वो हांव ती नको। पूण हांगा जायतो नेपाली लोक आमकां भिरांत दिसता आमच्या भुरग्यांक खेळपाक धाडपाक। आमच्या भुरग्यांक फाल्यां कितें रेप केस जाली ओ मर्डर जालो ओ कितें जालें, चोरी जाली, आमी कोणाक सोदपाचें? सो हे मनीस धांवले पळोवन जाल्यार कोणाक हें करता? हांगासर गव्हर्मेंट लेकार गव्हर्मेंटाच्या लेकार उणे म्हण 10 झोपड्यो आहा आनी त्या झोपड्यांनी ते रावता इनलिगल। सो हांवें लास्ट टायम CMाकूय रिक्वेस्ट केल्लो अशी हिंगा केस हिंगा कितेंय जालें जाल्यार आमी कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरपाचो? हिंगा CMान सांगलेलें आमकां प्रॉमीस केल्लें आपूण इलेक्शनाक येयलो म्हणटा आपूण काडटा म्हूण त्यो झोपड्यो। पूण आयज स म्हयने जाले न्हू इलेक्शन। सो आयज पासून कोणें एक्शन घेवंक ना। हांव बेगीन मागतां CMाकडून आमच्या गोंयकारां पासत पूण कितें करचें न्हू ह्या भायल्या लोकां पासत। दादले बसता हांगा आमकांय भिरांत दिसता रातचे। आमकांय केन्ना टॉयलेटीक जाता एकटी येता न्हू, आमकांय भंय दिसता न्हू। तेंच्या रुमांनी रावले आमकां कांय ना गो, हांगा येवन बसपाचें न्हू। आं सायडीक हय सोरो पियाता आनी कितें मस्ती करता आमकां कांय खबर ना। सगळो लोक येवन बसता। प्रुडंटा खातीर साईश केरकार। आतां पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। वाळपय सोनार मंगलमुर्ती स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाची सांस्कृतीक कार्यावळ जाली। कांय जाणांचो सत्कारूय जालो। संस्था ही म्हजी आसा। संस्थेन हांवें पुराय वेळार काम करपाक ना। केन्ना केन्ना पळोवंक ना, हात वचप ना, पळोवंक ना, आनी कांय वचप ना। अशा प्रकारे खूब गजाली घडटात। मागीर आमच्या संस्थांनी वेगवेगळ्या प्रकारची राजकारण शिकता। हांव मुद्दाम वेगवेगळ्या प्रकारची करता कारण आमच्या गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तालुक्यांनी वेगवेगळी राजकारणां बसतात। म्हणजे आमचे गांव, आमचे वाडे, आमचे तलाव, आमचे संघ, आमचे क्लब, आमची संस्था हळूहळू वसतात। बऱ्या विचारान केला, बऱ्या उमेदीन केला, सगळ्या भुरग्यांनी केला। आणि आयज विनंती करता की आम्ही जेन्ना तुमच्याकडे येतले किंवा मदत मागपाक येतले किंवा जेन्नाय खंयचो प्रोग्राम करपाक येतले तेन्ना तुमी आमकां अशीच मदत करता आनी अशीच प्रतिसाद दितले अशी तुमकां विनंती करता। शिवोले आमी स्वाभिमान शिवोलकार ग्रुपाचो मेडिकल कॅम्प जालो। आणि खास करून शिवोले जे उपक्रम पळयता जास्त आमी पळयता की विलेज पंचायत अशेल त्यांच्यानी परिवर्तनाची लाट हाडलेली आसा। मागीर ताचे महादेव हरमळकर आसूं, मागीर वंदना नार्वेकर आसूं, इतर पंच सदस्य आसूं, हे पंच सदस्य सक्रिय जावन एक दिलान एकठांय रावन काम करीत आसा। ह्या शिवोलकारां खातीर काम करीत आसा। आयज कॅम्प आमी ऑर्थोपेडीक कॅम्प हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा स्वाभिमानी शिवोलकार ग्रुप तर्फे। तर आयज आमी पळयता हांगा जवळ जवळ हांगा 200 लोकांनी आपले टेस्ट करून घेतलेले आसा। तातूंत आमी BMD टेस्ट, शुगर टेस्ट केल्ली आसा आनी फ्री मेडिसीन आमी आमच्या गांवच्या लोकांक आमी वाटलेले आसा हांगा। आनी बरो डॉक्टर आमी आनी तेजे पॅनल हाडलेले आसा। डॉक्टर रोहित चोडणकर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ गोवा, ऑर्थोपेडीक स्पेशलिस्ट। आयज
स्वाभिमानी शिवोलकार हांच्यांनी हो दुसरो कॅम्प घडोवन हाडला, बरी गोष्ट आसा. कारण आपले आरोग्य बरें उरोंक जाय नाल्यार असले कॅम्प घडोवन हाडपाची चड गरज आसा. द इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ लायन्स क्लब आणि लायन्स क्लब म्हापशान मेळून म्हापशेच्या ESI डिस्पेन्सरीचे जोड पालवान रक्तदान शिबीर दवरिल्ले. 3 मार्चाक पेड्यार रस्टिक रोजात सुनहरी यादे कार्यावळ जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.